येवकार हा समृता कणगावकर. सुरेख वेळेचे हेडलाईन्स. ज्येष्ठ नागरिकांक बसीचेर मेळना डिस्काउंट. 70,000 ज्येष्ठ नागरिकांकडेन समाज कल्याण कार्ड नाशिल्ल्यान सवलतीचे मेळना दर. ज्येष्ठ नागरिकांनी केल्यो समाज कल्याण मंत्र्याकडेन कागाळी. चवथ पावले तेंगशेर. राज्यात बाजारात माटोळ्यो घेवपाचो चल्ला बोवाळ. भरल्यात बाजार, फुल्ल्यात पसरे, गिरेकांची गच्चमुड्डी. दांडो बॉयज बाणावले आड युनायटेड एससी सेरावली पंगड खेळो फुटबॉल सर्त. युनायटेड एससी सेरावलेन 11-0 अशा गोलांनी जोडले गसगशीत जैत. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. ऑल गोवा ज्येष्ठ नागरिक महासंघाचो अध्यक्ष हेर वांगड्या सयत समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांका मेळून ज्येष्ठ नागरिकांक तोंड दिवपी प्रश्नाचेर चर्चा केली. समाज कल्याण मंत्र्यान सगळे प्रश्न सोडोवपाचे तांकां आश्वासन दिला. पळयात. They wanted some recognition. They wanted their association should be considered first for issuing any senior citizen cards and बाकीचे जो तांकां बेनिफिट आसा ते तांचे मार्फत रूट करून जावले. सो आनी जे ऑफिसरां कडेन थोडे तांकां सिनियर सिटीजन एक्ट जो आसा तो मेंटेन करनात आनी तो फॉलो करनात. इन्स्टेड ऑफ दॅट दे फॉलो सम अदर क्रिमिनल एक्ट wherein justice are not delivered to senior citizens. So we will take up this issue आणि तांकां सांगताले की सिनियर सिटीजन एक्टा प्रमाणे जो कंप्लेन लॉज केल्ली आसा त्याच एक्टा प्रमाणे ताका जस्टीस दिया. मिनिस्टराक मेळपाक जाय. तांचे कितें कितें प्रॉब्लेम ते डिस्कस केले. ताणें सांगलें एक स्पेशल मिटींग फिक्स करया आनी मागीर सगळो. आज आम्ही आमचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर बाब सुभाष फळदेसाय हांची भेट घेतली आणि सिनियर सिटीजनाचे थोडे पॉइंट आम्ही तांचे कडेन डिस्कस केले आणि ताणें सांगले त्या प्रमाणे आमकां आश्वासन दिलां की आमी हे प्रस्न सोडोवपाचो प्रयत्न करता. आमचो पयलो प्रस्न म्हणजे आमकां आमच्या सिनियर सिटीजन कार्डा वयल्यान किंवा आधार कार्डा वयल्यान किंवा वोटींग कार्डा वयल्यान जो डिस्काउंट मेळटा सिनियर सिटीजन बसीचेर तो डिस्काउंट आतां बंद केल्लो आहा आनी ओन्ली सोशल वेलफेअर कार्डाचेर तो दितात. म्हणजे गोंयचे सगळे सिनियर सिटीजन जे आसात ते सोशल वेलफेअराचे कार्ड तांचे कडेन ना. म्हणजे जवळ जवळ 70,000 सिनियर सिटीजन ह्या स्किमींतल्यान भायर पडटात. तांकां कन्सेशन दिना. एक पॉयंट आमी मांडलो. दुसरो पॉयंट आमचो की आमचे ज्यो ग्रीवन्सीस आसता केसीस आसता जे सिनियर सिटीजनांक मार पडटा किंवा तांकां तांचो छळ केल्लो वता ह्या सिनियर सिटीजनांक प्रोटेक्शन दिवपाचें काम कलेक्टर आनी डेप्युटी कलेक्टर्स आसा. कितें पूण अशें जाता डेप्युटी कलेक्टरां कडच्यान आमचो जो एक्ट आहा मेंटेनन्स अँड वेलफेअर ऑफ पेरंट्स अँड सिनियर सिटीजन ह्या एक्टाची अंमलबजावणी सारकी जायना. सो ते आमचो मेंटेनन्स एक्ट आहा तो बाजूक धरून ते क्रिमिनल प्रोसिजर कोडाचो वापर करता आनी जे 3 म्हयन्यां भितर सिनियर सिटीजनाक जो न्याय मेळपाक जाय आशिल्लो ताका 1 वर्स बी तशें वता. एक बायल आसोळणेची घरांतल्यान तिका भायर घातली. घर तिगेलें पूण दुसऱ्या जॉयंट ओनर आसा तेणी तिका भायर गेली तेन्ना लॉक केलें आनी तिका भितर आतां वचपाक मेळना. 10 म्हयने जाले हे गोश्टीक. कितें डेप्युटी कलेक्टरान आमच्या मडगांवच्या ती केस फेल केली. तिका प्रोटेक्शन दिलें ना. तिका एक पुलीस इन्स्ट्रक्शन दिवन पुलिसाक तिका घरा पावोवपाक जाय आशिल्ली आनी मागीर केस चलपाची. सो इंटिरियम रिलीफ जी दिवपाक जाय आशिल्ली ती इंटिरियम रिलीफ दिली ना आनी फायनली केस डिसमीस केली. आतां हें कित्याक घडटा? एक्ट जो आसा तो सिनियर सिटीजनांक हेल्प करपाक आसता, तांचे प्रोटेक्शन करपाक आसता आनी जे कोण जेवणाक पाचशेर जातात तांकां तांच्या भुरग्यांनी पोसचें अशें आसा. पूण प्रोटेक्शन हें जायत. प्रोटेक्शन ऑफ लायफ एंड प्रॉपर्टी ह्या अंडर केस घातिल्ली. ती केस डेप्युटी कलेक्टराच्या कोर्टान फेल करून उडयली. ते आमी आतां सांगलां आनी ताजेर आनीक चर्चा करया
अशें म्हाका आश्वासन दिलां आतां की आमचो जो सुभाष फळदेसाय आहा ताणें खंय तरी एक दीस बसया आनीक हें करया. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकार. बार्शे वाठारात खेडे बार्शे पंचायतीत 25 वर्सां जाली हॉल आसा. हॉलाच्या आपल्याक कसलीच आडखळ ना, पूण आपल्या शेतात बेकायदेशीरपणान बांदिल्ल्या टॉयलेटीचे आसा. संबंधीत यंत्रणेक कागाळी लेगीत केल्यो तरी कसलीच हालचाली नाशिल्ल्यान शेतकारांक दुख्ख उक्तायला. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. तालुक्यातल्या खेडे बार्शे पंचायत वाठारान आशिल्ल्या बार्शे ह्या गांवांत कितल्याशा पयलीं साकून एक हॉल आसा आनी ह्या हॉलाच्या फाटल्यान बऱ्याचशा लोकांची शेतां आसा. पूण दुर्दैव अशें की RDA डिपार्टमेंटान ह्या हॉलाच्या फाटल्यान पत्रे घालून शेड वाडयली आनी तातूंत बेकायदेशीररित्या टॉयलेट बांदली. पूण शेतकार कितें म्हणटा, जी टॉयलेट जी वाडयला आनी जी पळय जागो वाडोवन जें कितें केलां तें सगळें खंय बेकायदेशीर आसा. कारण हें सगळें शेतां केल्लेलें आसा आनी जर तर शेतां करतलो जाल्यार ताणें शेतकाराचें म्हणजे आपलें परमिशन घेवपाक जाय आशिल्लें. पूण ताणें आपल्याक विचारलें ना, आपल्याक खबर नासतनाच हें सगळें उबें केलां. ह्या संबंदीत ताणें पंचायत आनी त्याच बरोबर ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर आणि RDA डिपार्टमेंटा कडेन सुद्दां कंप्लेनी केल्यो तरी पूण ह्या खंयच्याच जबाबदार ऑफिसांतल्यान ताका रिप्लाय आयले ना. खरें म्हटल्यार हे जे पयलीं साकून जर कितें आसत जाल्यार पयलींचो प्लॅन ताका ह्या जबाबदार ऑफिसान तांकां दाखोवपाक जाय आशिल्लो, पूण अशें कांयच जालें ना. आनी ह्या संबंदीत आमी जे खेडे बार्शे पंचायतीचे सचिव आसा ताजे कडेन जेन्ना उलयले त्या वेळाचेर ताणें सांगलें की हे जे टॉयलेट आनी हॉल जे आसा ते पयलीं साकूनच आसा आनी खंय आमी कांयच वाडयलां अशें ताणें सांगलें. जर तर अशें सांगता एका सायडीन आनी शेतकार म्हणटा आपलें शेत पिड्यार जालें म्हणटा, शेताची जमीन आपल्या घशान घेतली म्हणटा, जाल्यार हाजे फुडें शेतकाराचो विकास जावप कसो किंवा शेतकाऱ्यांनी जगप कशें? कितें हांगा प्रॉब्लेम कितें? प्रॉब्लेम म्हळ्यार हेणी इल्लिगल त्यानं टॉयलेट बांदला. आमचे काय आमकां सांगलें ना, ओनरा सांगलें ना, NOC कोणाली गेलें ना, इल्लिगल टॉयलेट बांदला तुमच्यानी. हांव मागीर कंप्लेंट घेवन पंचायतीक गेलो, तुगे तूं बांदलेत ना म्हणपाक लागलें. मागीर ग्रामसभे मिटिंगे घालता म्हणपाक लागलो, कळ्ळें. ग्रामसभे मिटिंगे घातलें आनी एक 50-60 लोक आसलेले ग्रामसभे मिटिंगेक. ते म्हणल्यार कोणी लास्ट मागीर सगळीं थंय उलोवन लास्ट ती कंप्लेंट तेंच्यांनी काडली म्हणटकीर तुगे बांदलें मापूण म्हणटा खबरूच ना कोण बांदून गेलो खबर. पूण आतां बांदली ती कसल्या तुगे शेतां बांदला? म्हाका शेतां बांदला ते खंयची हीच ही बांदला टॉयलेट घालता वॉल आनी म्हाका प्रॉब्लेम काय ना. वॉल पयलीं बांदलेलो 20 वर्सां फाटीं पयलीं बांदलो वॉल आनी म्हाका कांयच प्रॉब्लेम ना. पूण हें कितें सारकें खंयच्यान खंय तूं गेलें तेंगे कितें? म्हाका पळय थंगे पळय थिंगसान तेंगेल्यान हे म्हाका शेतां बांदल्या कळटा सकयल पळय शेतां बांद कितली भितर आहा ती पळय आनी हे पळय इतलें आमगेल्यान बांदला. आमी चले न्हू आपूण तुगे आपूण पयलींचें आसलेलें रिपेर केलां आनी आपूण बांदलें म्हणटा अशें सांगपाक लागलो. मागीर तें कांय तितलें गेलें आपूण चवकशी करता म्हणपाक लागलो तुगेली, कळ्ळें. तुवें खंय खंय कंप्लेन दिली? हांवें कंप्लेन पंचायती फर्स्ट दिली, मागीर केपी BDO दिली आनी नंतर मागीर मडगांव IDA म्हणटा इंजिनियर आपणा तेजे फुड्यान थंय दिली. ते कोण ते रुपाली काय दिपाली कोण ते खबर ना म्हाका तितलें म्हाका खबर ना. मागीर तुका वयल्यान तेंच्यांनी कितें सांगलें? कांय ना आपूण कांय रिप्लाय कांय ना न्हू. आतां 2 म्हयने काय एवढेच म्हयने गेला कांय रिप्लाय कांय दिला ना. केप्यां सान कितें सांगलें तुका? केप्यांत कांय सांगला म्हाका. पंचायतीन एकच सांगलें तो EDO सांगता पंचायतीन आपल्याक कांय रिपोर्ट दिला ना. आपूण तें पयलींचें रिपेर केलां आनी बांदलो म्हूण सांगता तेंच्यांनी. ओके. पूण हें जें आसा अंदाजे कितले स्क्वेअर मिटर्स म्हण जागो गेलो आसता तुगेलो? हांव गेलो म्हाका आतां 3 मिटर्स म्हाजो आसलो आसता ल्हान आसतलो पळय कितलो आसता पळय कितलो लांब तो 10-12 मिटर्स सुमार आसतलो. कितलो वॉलांनी म्हाका प्रॉब्लेम कांयच ना. वॉल पयलीं बांदला आनी वॉलाचेर आमची वॉलाचेर कंप्लेन कांय ना, फक्त टॉयलेट बांदला तेजेर कंप्लेन. आनी हो सेक्रेटरी कितें सांगता खबर तुका, तुजी आपूण कंप्लेन घेवपाचीच ना म्हणपाक पयलीं म्हाका. आनी परत आपल्याचें आयको म्हणटा म्हाजी जमीन गेल्लेली आनी म्हाका म्हणटा तूं तुजी जमीन गेल्लेल्या तूं इतलें तेंप खंय आसलेलो काय म्हणून बायला. हांव असो अमेरिका आसून कुवेट आसा म्हणून सांगलें का म्हाजी जमीन कॅप्चर करून तूं कोण आनी तुका कोणी NOC दिली इल्लिगल बांदपा टॉयलेट. आनी तेणें खूब इल्लिगल काम केलेली आहा थंय. त्यो बी हे सरकारान तेजी फुडें निर्णय घेवचो तेजो. आनी ताका बी कोण पंचायत मिनिस्टरान तेजो पावर लावन हें करचो ताका कित्याक खूब कंप्लेनी केली आहा. लोक आतां तेजी काडना तेजें, कळ्ळें. आनी तेणें म्हाका खूब फावटी मागीर पयलीं 2 कंप्लेन दिल्यो त्यो बी भायर उडयल्या सेक्रेटरीन मागेली. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. मंगळारा चवथ लोकांचो बोवाळ चल्ला. घराकडेनय आनी बाजारातय. बाजारात माटोळ्यो घेवपाचो बोवाळ चल्ला. चवथ मुखेलपणान हिंदूचो उत्सव आसलो तरी गोंयांत सांस्कृतीक पावंड्यार आसूं व अर्थवेवस्थेच्या पातळीर हो सगळ्यांचोच उत्सव जावन रावला. आमचे बातमेंत हे खाशेलपण पळोवपाक मेळटा. काडुया भोंवडी राज्यांत भरिल्ल्या माटोळी बाजाराची. आमी आसा सध्या आतां एट प्रेजेंट
बाजारात आनी बाणस्तारीचे बाजार म्हटल्यार हो चवथीचो बाजार आनी चवथीचो बाजार हांगा होलसेल मेळटा सगळ्या गांवांत सगळ्यो वस्तू आयटमचे हांगा मेळटात म्हणून हो पयलींसान फेमस हो बाणस्तारीचो बाजार पूण आज हांगा अशें जाल्लें आसा की हो बाणस्तारीचो बाजार आज रस्त्यार भरिल्लो आसा कारण म्हळ्यार एक न्यू आतां मार्केट जाल्लें आसा तरी आसतना हे मार्केट जें आसा त्या रस्त्यार भरलो आनी सगळ्या ट्राफिकाक जाम सगळे एकाच त्रास जाल्ले आसा मनशां सांगलें की जे हो बाजार जो आसा तो मार्केटान बसतलो पूण काही सरपंच हांणी हें केलें की हांगाच बसोवपाचें आनी हांगाच लोकांक मार्केटाक सामान दिवपाचें हांगा पंचायती फेल जाल्ली आसा कित्याक आमी जेन्ना रिपोर्टराचेर विचारलें तेन्ना रिपोर्टराचें कांय करूंक जायना आमी करता तें फक्त लोकां खातीर करता सरपंच आमकां मिनिस्टराच्या खातीर म्हळ्यार हो जो आतां बाजार भरला हो फेलियर जावन आसा पंचायतीचो कित्याक हांगा दोनूय सायडीन ट्राफीक येतात केवडेन ट्राफीक फावडेन ट्राफीक आनी तांकां फेस जावन जाता लोकांक सामान कशें विकप लोकांक सामान कशें घेवप घागरी जोडी जोडी एवढे म्हारग कितें जाला म्हारग चडशे कित्याक ना वेपार ना जाल्यार आमी कितें करतले अंदू बाजार जो आसा सारको कमी दिसता कित्याक लागून फुडें गेली न्हू आनी पावस कसो पयलीं भरपूर ताका लागून ते सामान बी सगळें चडोन गेलें सगळें आंकडांनी सगळें तेवूय बी फुगलें दोंगरा सामान कांय ना ना दोंगरा सामान कांय ना रेट जी आहा ती भरपूर म्हारग आहा रेट भरपूर म्हारग आसा आज आमी आसात ते कुंकळे बाजार आज कुंकळेचो जो बाजार आसा हो एवरी आठवड्याक आयताराक हांगा भरता आनीक आज चवथीच्या निमतान हांगा चवथीचो बाजार भरले कडेन आसा कांगोणे म्हणा तुगेली सुपारी म्हणा दुदी म्हणात नाल्ल म्हणात ह्या जी नवी बांदतात ती सुद्दां हांगा ह्या बाजाराक आज आयिल्ले कडेन आसात आज हो जो बाजार आसा चवथीचो भरले कडेन आसा हांगा रिजनेबल रेट आसा रिजनेबल हांगा सगळे सामान आसा तें मेळटा आतां एकच दूख दिसता की आज तुमी पळयलें जाल्यार लोक बाजारान ना आतां लोक खंयच्यान बाजार हाडटात खंय वता म्हणटा तें कळना पूण खंय तरी आज चवथीची दीस आसले कारणान हो बाजार जो आसा सद्याक भरले कडेन आसा हांगा सगळे तरेची जी भाजी आसा ही हांगा आज अवेलेबल आसा आनीक ह्या भाजे खातीर लोकांनी सादारणशी गर्दी म्हणटी केले कडेन आसा आतां पळोवचें पडटलें हेचे नंतर आनी कितले लोक बाजारात येवन आपल्याले जे सामान आसा हें व्हरता तें गेल्ली कितलींशीं वर्सां जालीं मडगांवच्या लोहिया मैदानाचेर चवथीच्या 2 दीस पयलीं मोठ्या प्रमाणाचेर माटवाळी बाजार भरता आनी तातूंत खरेंच मडगांवकाराक बरी सवलत मेळटा बरें सामान हांगा रेडीमेड हाडून मेळटा खंय वचपाची गरज पडना मदीं कोविडाच्या वेळार 1-2 वर्सां गॅप पडलें हांव सुभाषाक म्हणटालो ह्या खेपेक लोक कमी दिसता जवळ जवळ 18 ग्रूप हांगा आयले अशें म्हणून म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा खरें म्हटल्यार म्हाका दिसता फुडल्या वर्सा फूल लोहिया मैदान भरपाक जाय हांगा खऱ्यांनीच 18 ग्रूप आसा वर्सां ते 15-35-40 ग्रूप येताले ह्या फावटीक रानांत भितर डिले जाल्ले कारणान 1 म्हयनो उशिरा जाल्ले कारणान साहित्य हें जालें चवथीक कमी जाता आनी दुसरें म्हणजे संपूर्ण सगळ्याकच बाजार जाल्ले कारणान हे वांटून वतात कांय हरकत ना फुडाराक आमकां हो इनिशिएटीव मुखार घेवन वचपाक जाय विविध तरेच्यो हे माटोळीची लागपी सामान जावं जी भाजी ते आमकां खंय तरी एकी कडेन आमकां मेळटा कारण आमकां हे पयलीं अशें
खंय तरी खूब कडेन जाग्यार वचून घेवचें पडटालें, पूण आयज आमकां ते एकाच जाग्याचेर हांगासर लोहिया मैदानाचेर उपलब्ध करून दिला. हांव त्या खातीर आमच्या नेत्रावळीच्या लोकांचे तशेंच आमचे सांगेचे आमदार बाब सुभाष फळदेसायचे आभार मानतात. आता तो सामान कसून हाडला माटयेचा विंडोरसून म्हणजे पेडण्याचेच सगळे सामान. हे कितें हे घोगरे काय याचो रेट काय हा? 30 रुपयान हाडले 40 विकले. दोडक्या कसा? 20 रुपया. 20 रुपया. मोबाईल आहे का गं? हे 150 रुपया. 150 रुपया. कसे बाजार कसा चालू? कोण बरा असा न्हू? मातशे जाता खास पेडण्या लोक येतात, स्पेशल बाजारा खातीर येतात. बाजारा खातीर येतात. चवथ हो आमचो गोंयकारांचो एक आपुलकीचो आनी सगळ्यान सणांचो राजा कसो एक दीस. आणि ह्या चवथी खातीर कितकेशेच दीस पयलीं तयारी चलता सगळ्यांची. आनी सगळ्यान आतां फक्त आतां 2 दिसांचेर चवथ पावल्ली आसा. आनी चवथी खातीर ही माटी बांदतात, माटोळी म्हणटात न्ही, माटी बांदतात. माटये खातीर एक वेगवेगळे एक निसर्गान तयार जावपी कांगले म्हणा, रण, बेडे अशे कितलेशेच वस्तू हेका बांदतात. आनी चवथी खातीर ह्या पेडण्या दर वर्सा दर आठवड्याचो एक सप्तकी बाजार भरतात. पण तेजे शिवाय चवथीच्या पयलीं चवथीचो बाजार म्हणून भरता, तो आतां भरलेलो आहा. आनी ह्या बाजाराक आमच्या सगळे वस्तू आहात. ह्या बाजाराक आमच्या पेडण्यासून बार्देसून विक्रेते आयिल्ले, तशेंच सिंधुदुर्गांतले भरपूर आहा. इतलो हो भरगच्च बाजार भरलेलो आहा सारको. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. दांडो बॉयज बाणावले आड युनायटेड SC सेरावली पंगड फुटबॉल सर्त खेळ्ळो. युनायटेड SC सेरावलेन 11-0 अशें घसघशीत जैत जोडले. ही रोमांचक फुटबॉल सर्त दांडो खेळामळार बरीच रंगली. गोवा फुटबॉल असोसिएशन तृतीय विभाग लीग 2023-24 ग्रुप C सर्तीत जेस कार्दोजोन 17, 57, 82 आणि 85 मिनिटार 4 गोल केले. डिक्सन रॉक्तावन 25व्या मिनिटार 1 गोल केलो. कीथ रॉड्रिगीसान 28, 35, 53, 71व्या मिनिटार 4 गोल केले. सेल्रॉय फेर्नांडिसान 42व्या मिनिटार 1 गोल केलो. जाल्यार फ्रॉशियो फेर्नांडिसान 65व्या मिनिटार 1 गोल केलो. दांडो बॉयज बाणावलेक एकय गोल करपाक जमले ना आणि ही रोमांचक फुटबॉल सर्त युनायटेड SC सेरावलीन 11-0 अशा गोलांनी जैतिवंत जालो. पळयात रोमांचक खेळी.
गोवा 365 खातीर संदीप तुळेकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. आयएमडीन आपल्या ताज्या हवामानात फुडलो सप्तक सुको उरतलो असो अदमास उक्तायला, पूण कांय वाठारांनी हलको पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान भायर सरतना सादूरताय बाळगुपाचो सल्लो दिला. सप्तकाच्या शेवटाक फावो तसो पावस पडल्या उपरांत येवपी सप्तकात चड करून सुर्याचो उजवाड दिसतलो. हलको पावस मात न्हयकारूंक जायना. चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान अनुक्रमान 32 डिग्री सेल्सियस आनी 24 डिग्री सेल्सियस आसतले. बोटींच्या मालकांक कसलीच शिटकावणी ना. आयतारा खातीर येल्लो अलर्ट. फुडलो सप्तक सुकें आसपाची शक्यताय. कांय वाठारांनी मध्यम पावस पडपाची शक्यताय. चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 32 डिग्री सेल्सियस आनी 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 चारचे कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.